नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेळची खबरो. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामीचो सोपूत विधी हो एक राष्ट्रीय सुवाळो जालो. राष्ट्रीय तशेंच प्रादेशीक पक्षाचे मालगडे हे वेळार हजर आसले. येवपी लोकसभेची तयारी तातूंतल्यान दिश्टी पडटाली. भाजपा आड विरोधी पक्षाची युती उबी रावता. भाजपाक विरोध करपी खंयच्याय विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचें नांव तुमी सांगात आनी तो वा ती ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. तातूंतले खासा म्हळ्यार 4 मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगालची ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशाचो चंद्रबाबू नायडू, दिल्लीचो अरविंद केजरीवाल आनी केरळाचो पिनाराई विजयन. त्या भायर सगळेच मालगडे राष्ट्रीय आनी प्रादेशीक फुडारी. काँग्रेसीचो सोनिया आनी राहुल गांधी, बहुजन समाज पार्टीची मायावती, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो शरद पवार, समाजवादी पार्टीचो अखिलेश यादव, जनता दल युनायटेडाचो शरद यादव, द्रमुकाची कानिमोझी, मार्क्सवादी कम्युनिस्टाचो सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचो डी राजा, राष्ट्रीय लोक दलाचो अजित सिंग आनी RJDचो लालूचो पूत तेजस्वी यादव लेगीत. ते आयले परबी दिली आनी हातात हात घालून कर्नाटकाच्या कुस्तार लोकसभेचो कोन्नो वाजोवन गेले. एका सप्तकात दुसरो मुख्यमंत्री जालो HD कुमारस्वामी वांगडा काँग्रेसीचो G परमेश्वरा हाणें उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. राहुल गांधी वांगडा बसका घेवन काँग्रेस आनी JDSन थारायल्ले ते अशे: 34 जाणांच्या मंत्रिमंडळात आनीक 21 मंत्री काँग्रेसीचे जाल्यार 11 जाण JDSचे. त्या भायर सभापती काँग्रेसीचो जाल्यार उपसभापती JDSचो. मात विश्वासदर्शक थाराव जिखतकीच ताका मंत्री म्हणून सोपूत दितले. ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. हे वटेन सोपूत विधीचो भव्य दिव्य सुवाळो चलतालो तेन्ना दुसरे वटेन भाजपाचे निदर्शनां चलतालीं. हे सरकार अनैतीक म्हणून आरोप करून भोवमान सिद्ध करपाक जमलें ना म्हणून 3 दिसां भितर राजीनामा दिलो. BS येडियुरप्पान ह्या निदर्शनाचें मुखेलपण केलें. The mandate of the people is with the Bharatiya Janata Party. The people of Karnataka decisively ousted the Congress party. From 122, they have fallen to a 78. The mandate was even not in favor of BJP. The mandate is very much in favor of the BJP. We have 104 out of the 224. So clearly it is with the BJP. It is unfortunate that we need 7 more to reach the halfway mark. And this has been utilized as an opportunity by the JDS and the Congress party. Why objection with, in democracy there are, possibilities of political parties coming together and forming an alliance even post-poll and to form a government. Yes, there are opportunities provided to political parties to form post-poll alliance, but will you please tell me what is the basis for the post-poll alliance of these two parties? What is it that they are coming together on? निपाह रोगाविशीं केंद्र सरकाराकडल्यान राज्य सरकाराक कांय मार्गदर्शक तत्वां पाविल्लीं आसात. राज्य सरकारान ते फाटभुंयेर एक समिती स्थापन केल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. ह्या नव्या धामीवेल्यान संवसारभर सद्याक खवळ पडला. जे सिम्पटम्स आहा, कसले सिम्पटम्स येता निफा व्हायरसा संबंधी, म्हणजे तसल्या पेशंटाक मागीर आमी आयडेंटिफाय करून, कित्याक ते फक्त पुना धाडूं शकता आमी टेस्ट करपाक, वेदर इट इज पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह. एन आयसोलेशन जे करूंक जाय. ह्यो कांय गोश्टी नॉर्मल H1N1 जेन्ना जाल्ले त्या तरेचे एक प्रोटोकॉल आनी ते कमिटीच्या माध्यमांतल्यान ते मॉनिटर करतले. आनी सगळे क्लिनिशियन्स जे आहा, सगळे डॉक्टर जे आहा, तांकां आमी एक सर्क्युलर धाडटले फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस
की बाबा असले सिम्टमॅटीक जर पेशंट आयले तुम्ही त्यांचं सॅम्पल घेऊन आमच्याकडे धाडून द्या, मागीर आमी ते पुन्हा वचून धाडून आमी ते चॅक करू शकता. निपा हो संसर्गजन्य रोग मनशाक तसोच जनावरांक तो जीव घेणो. केरळात हे धामीन सुमार 10 लोक मेल्या. हे धामीपासून पयस रावपाक खाजराची फळां खावची न्हय अशी एक सुचोवणी आसा. रोगाची लागण जाल्ल्याक तकली दुखता, पूण लक्षणां कळपाक 5 ते 14 दीस लागता. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. दुचाकी वा चारचाकी वाहनां वापरप ही गोंयकारांची सद्या गरज. तशेंच बँकाच्या आदारावयल्यान ही वाहनां खरेदी करप सामकें सोंपें जालां. पण ह्या वाहनांचो उपेग करप मात सद्या बरेंच कठीण जालां. कारण थारला दिसपट्टे मळबाक विकपी पेट्रोलाचे दर. आयज सादारण सगळ्या भुरग्यां कडेन दुचाकी आसात, पूण त्यो वापरप कश्यो हो प्रश्न तांकां सद्या सतयता. कारण दिसान दीस पेट्रोलाचे दर वाडत आसा. बुधवारा लिटराक 72 रुपया दर आसलो. कांय जाणांची तर जोडी परस मोटरसायकलीच्या पेट्रोलाचेर मोड चड अशी परिस्थिती जाल्या. हाचेर उपाय म्हणजे आतां सायकलीचेर बसप भलायकी बरी उरतली अशें कांय नागरीक म्हणटा. आता पेट्रोल वाडलें म्हणटकूच आमी पेट्रोल वाडल्या पासून पेट्रोल घालूंकूच जाय. आनी कितें करतलो? आनी ऑप्शन कांयच ना. आनी आतां आमकां कितें ह्या सरकारान पेट्रोल देंवोवचें आनी मातशें उपाव करचो. हय, आमकां सद्याक इफेक्ट चड जाता. कित्याक आमी लॉंग डिस्टन्स बी वयता तेन्ना आमकां मातशें प्रॉब्लम जाता. दिसान दीस पेट्रोल हे वाडत आहा, तेका लागून ट्रान्सपोर्टाक लागून आमकां पेडण्याचें येता डेली आनी बजेट थोडेशें हालता आमचें, तेका लागून प्रॉब्लम जाता. अशें वाडचें न्हू परत परत आनी गव्हर्मेंटान हेचेर दखल घेवची. सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट आसा ते टोटल आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थंयच्यान आमकां रेट्स येता. सो आतां थंय कितें आसा तें आमकां आज सुद्दां म्हजो होच प्रश्न म्हज्या डायरेक्टराक सुद्दां आशिल्लो. अरे आजूच आमी एक फायल क्लियर केल्ली आसा. हे परत ही वाड जी जाता हे सगळे काही गोष्टी आमी उलयलेल्यो आशिल्ल्यो. पण प्रायस कंट्रोल जो आसा तो एटलिस्ट इन सिव्हिल सप्लायचो तो म्हज्या हातान सद्या हांगसर कांय ना. इट इज फ्रॉम द सेंट्रल. तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जशे सगळ्या स्टेटीन तो लागू आसा. पूण डेफिनेटली आय एम गोईंग टू रायट टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट एटलिस्ट स्पेशली मिनिस्टर. कारण आमचो गोंय हो एक वेगळे हेतून आसा. त्या संदर्भान हांव पर्सनली ताजेर ताका मेळटलो. ह्या संदर्भान सगळे काही गोष्टी डिस्कस करतलो. कारण प्रत्येक फॉर एग्जाम्पल केरोसीन म्हणू नाका, पेट्रोल म्हणू नाका, प्रत्येक म्हयने आतां म्हाका दिसता 8 आणे म्हणल्यार 50 पयशे वाडल्या. फाटल्या म्हयन्याक 50 पयशे वाडले, ह्या म्हयन्याक 50 पयशे वाडले. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसा. खंय तरी प्रायस कंट्रोल जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजोय प्रयत्न आसतलो. पणजेसान आमचे व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख आनी श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. भाजपाचे कांय पडेल आमदार रमेश तवडकराचेर तुटून पडल्या. तवडकराक भाजपानूच मोठो केलो अशें ते म्हणटा. तवडकर लोकसभा वेंचणुकेची तयारी करता, पूण ते खातीर तो बहुजन समाजाचें भांडवल करता. भाजपाचेर मात फोग काडटा. भाजपान तिकेट दिली ना तेन्ना तवडकरान काणकोणच्यान अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडयली आनी तो पडलो. आतां तो दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणुकेक उबो रावपाक सोदता. तेंय बी बहुजन समाजाचें भांडवल करून. भाजपा ही 4 जाणांची प्रायवेट लिमिटेड कंपनी कशी वागता आनी तांणीच बहुजन समाजांतल्या आमदारांक उडयले असो आरोप हालींच ताणें केला. तो आरोप खासा करून सुभाष फळदेसाय आनी दयानंद मांद्रेकर ह्या 2 आदल्या आमदारांनी फाफडून उडयला. ते कितें म्हणटात ते पळयात. आयज ते आमकां खुबशे जाणांक आपल्या बरोबरीन घेतात की बहुजन समाजाच्या खुबशे जे उमेदवार आशिल्ले गेले ते विधानसभेच्या निवडणुके भितर तांकां उडोवपाचे खटकारस्थान भारतीय जनता पार्टीन केले आनी तातूंत भितर ते प्रामुख्यान लक्ष्मीकांत पार्सेकर माजी मुख्यमंत्री, माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर, आमचे टुरिझम मिनिस्टर दिलीप पर्वळेकर किंवा दामू नायक, सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकर हांकां ते बहुजन समाजाचे जे उमेदवार आशिल्ले तांकां उडोवपाचे कुकर्म भारतीय जनता पार्टीन केले म्हणटात. हांव म्हणटा की तुमी आरोप करता आसतना स्वताचेरच कर. ऑन बिहाफ ऑफ आमचे कोणाकय आमकां विचारिनासतना आमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टीन म्हणटात ते की आमकां सन्मान दिलो ना, आमकां चेपपाचो प्रयत्न केलो. आमी जे आमदार जाले ते भारतीय जनता पार्टी आसा म्हणून आमदार जाल्ले आसात. आनी रमेश तवडकराक सारको एक सामान्य कार्यकर्तो
जो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान ताका कार्यकर्त्या वेल्यान मंत्रीपद पसून दिलें आनी 4 खातीं ही बरी प्रमाणान दिली. रमेश तवडकरान जरूर निवडणूक लडोवची, पूण लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपा खातीर की सुभाष फळदेसाय आमचे बरोबर आसतलो किंवा आमचो पार्सेकर आसतलो किंवा मांद्रेकर आसतलो, ही भुमिका घेवन लोकां मुखार बहुजन समाज म्हणून हात पसरचे परस आपल्या स्वताच्या ताकदीचेरच तांणी लडोवची. आमी दुख्ख म्हाका दिसता पॉलिटिक्सान हांवें तरी दुख्ख धरूंकूच उपकार ना. 4 फावटी मेळ्ळ्या नंतर आनी कसलें दुख्ख कसा ह्यो गोश्टी हाका व्हडल्यान रमेश तवडकरूय म्हाज्या भाशेन 3 टर्म निवडून येयल्लो आहा, पॉलिटिक्स भरपूर एन्जॉय केल्लें आहा. तेन्ना अशा पद्दतीचे एक आरोप प्रत्यारोप करून एक पार्टीक बदनाम करपाचें काम आहा हें म्हाका दिसता ताणें करचें. मडगांवसान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत आनी म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. 8 मार्गांचो नवो जुवारी पूल एप्रील 2019 मेरेन येरादारी खातीर उक्तो जातो. पत्रादेवीसान पोळे मेरेन राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी करता. तशेंच अर्दकुटे आशिल्ले सगळे पूल पुराय जातले, भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकरान सांगलां. ब्रेस्तारा भौशीक बांदकाम मंत्र्यान संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यां सयत नव्या जुवारी पुलाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. पुलाचें सादारण 30% काम पुराय जालां. उरिल्लें काम कंत्राटदाराक दिल्ल्या वेळेंत पुराय करपाक सांगलां अशें पळोवणे वेळार मंत्र्यान पत्रकारांक सांगलें. The overall progress of the work is very good. It is more than 30%, and the work will be completed in time. अशी शक्यता हांव व्यक्त करता. Only our problem is आमकां जी एडिशनल लँड जाय ती एक्विजिशन आमी घातल्या आनी ती लँड ती एक्विजिशन आसा तें सगळें जाल्लें आसा. एवॉर्ड एकदां दिले बरोबर पयशे त्याच्या एकावंटाक गेले बरोबर आमी ती आमच्या पोझेशनान ती लँड घेतले बरोबर जो बायपास आनी बाकीच्यो कामां जी उरल्या ती कामां मोठे तरेन जाली. गोंयांत साबार पुलांची कामां हातांत घेतल्या. तातूंतलीं 90% कामां पुराय जाल्यात. तशेंच बुरये नवो 6 मार्गांचो पूल बांदतले अशें हे वेळार मंत्र्यान सांगलें. 90% of the work which was started in 2016 are completed. That is our main is Khandepar Bridge within 2 years. Khandepar Bridge, it is in completion stage. I opened the bridge one side in the month of June if Nitinji is ready to come to Goa and if CM is in Goa. I am proud to say even Kankon work is almost say 80% of the work is completed. Kankon. The Uri bypass will be completed by July. कुठ्ठाळेसान आमचो खबराकार हिरू महाले. कॅपिटेशन फी घेवपाक सरकारान बंदी घाल्या, तरी पूण कांय आस्थापनां विद्यालय उदरगतीच्या नांवान पयशे घेता. गरीब आनी शिकपी भुरग्यांक ताचो फटको बसता. ते खातीर शिक्षण खातें जबाबदार थारता. अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेन आवाज काडला. 25 तारखेक SSCचो निकाल ते फांट भुयेर NSUIचो मुखेली उलयतालो. शिक्षणीक आस्थापनांनी गैरमार्गान एकठांय केल्लो पयसो गोंय युनिव्हर्सिटीच्या वायस चॅन्सलराच्या बंगल्याचेर खर्च जाता असो आरोप ताणें केला. The donation fees जे घेता colleges and schools, that has to be highlighted and that has to be stopped because we believe that this is a scam in the name of education that happens. The education department came up with a warning that schools should not have any capitation fees and they will be charged of 10 times fine, the schools, if they charge of capitation fees. But what they have failed to recognize and to fail to curb is that capitation fees is still taken in the name of school development fees. But this school development fees is nothing but a scam which is being done by the schools. गोंयांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी पयशे जमोवपाचो धंदो चलता आनी सरकार हो घोटाळो बंद करपाक अपेशी थारला असोय आरोप हे विद्यार्थी संघटनेन केला. The directorate has also failed to curb capitation fees on the Directorate of Technical Education, because if you go to see, you can check out the prospectus also from Directorate of Technical Education. Around exactly 210 management seats are in Goa, in which 60 seats are in Don Bosco College of Engineering, 60 from Padre Conceição College, 45 in AITD, Agnel Institute of Technology, and 45 in RIT, Shiroda RIT.
So these seats which are there, these 210 seats जे आसा, it is clearly not on the basis of merit but on the basis of how much money your parents are earning and how much money you throw on the college. Education एक scam जावन आसा and the revaluation fees that is being taken is the biggest scam that is happening. And education department and the colleges have been nothing but only a money making scam. Renovation of the same vice chancellor's house where other people are staying but the vice chancellor, because he says the renovation are being done from 2013 which is not yet not been completed, while other people stay there, and he is given a sea facing apartment which costs 9 lakh per annum. When you all are showing a loss, how can you all afford luxuries like this? पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार यशवंत परब. अखिल भारतीय कामगार संघटना बुधवारा पणजेत एकठांय आयली. मंगळारा तामिळनाडूत पुलिसांनी केल्ल्या फारपेटाचो तांणी निशेध केला. वेदांता स्टेरलायट कंपनी विरोधात टुटिकोरीनचे लोक निदर्शनां करताले. फारपेटात 12 लोकांचो जीव घेतलो. वेदांता स्टेरलायटाचो हो कारखानो उदक आनी हवेचें प्रदूशण करता. ते खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ह्या कारखान्याक मोठी फायन घाल्या. थळावे बऱ्याच तेंपासावन शांततायेन कारखान्याच्या विरोधात आवाज काडटाले, पूण अचकीत पुलिसांनी फारपेट करून 12 जाणांक सोंपयले. ही गजालीचो आयटेकान निशेध केला. आमकां खूब दूख दिसता की आयज आमच्या देशांत, ज्या देशांत लोकां खातीर कांय तरी हो सरकार आसचो, लोकांच्या हिता खातीरचे प्रश्न मांडचे, लोकांक कितें प्रश्न आहात ते सांबाळचे, तेज्या पेक्षा लोकांक गोळीबार करून मारून उडयतात. आनी ताका लागून आमी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस कामगार संघटना, कित्याक आयज थंय जालां टोटिकोरीन, ते फाल्यां गोंयांत जातलें, सगळ्या आख्या देशांत जातलें. आमी पॉस्कोन पळयलां, इन ओरिसा मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेशन कंपनीक, कॉर्पोरेट्सांक सांबाळपाक हो सरकार दे वील गो टू एनी लेंथ. आनी अशा वेळार आमी आमची साक्ष दिवपाक, आमची गोवाय दिवपाक आनी त्याच बरोबर आमी निशेध मारपाक हे जो गोळीबार केला ताका लागून आमी आयज पणजे शारांत जमल्यात. हे बीजेपी जो पळय कोण प्रेसिडेंट आहा तमिळनाडूचो, ताणें म्हणलां गोळीबार करपाचेंच, गोळीबार करून मारून उडोवपाचेंच अशें म्हणून ताणें स्टेटमेंट केला. आमी त्या स्टेटमेंटा विरोध निशेध मारता. ऑल रायट थिंकींग पीपल, सगळे जे लोकांक कांय तरी मानव लोकांचें हित आहा, कांय तरी करुणा आसा, कांय तरी फिलिंग्स आहा, कांय तरी वॅल्यूज आहा, हेजेर सगळ्यांनी कंडम करपाची अवश्य आसा. ही कंपनी जी आसा वेदांता कंपनी, जिका स्टरलायट कंपनी म्हणटा, ताजी कांय आस्थापनां गोंयांत आसात, मिनाचो धंदो करतात. आनी ह्या कंपनीचेरूय दोळो दवरपाची सरकाराची चड गरज आसा. कित्याक हांगा जर ह्या कंपनीन कितें पोल्युशन केलां, कित्याक आयजूच नॉर्थ गोवा कलेक्टरान चीफ प्रिंसिपल इंजिनियर जो PWDचो आसा ताका सांगलां की मायनींग पिट्साचें तुवें ऑब्जर्वेशन करपाक जाय आनी तें प्रोटेक्ट करपाक जाय. पावसान समज तर पावसान पीट उदक सकयल आयलें जावं आनी कितें जालें, बुट्टी आयली जाल्यार, पूण म्हाका अशें सांगपाचें आसा, आमकां अशें सांगपाचें आसा की ही जबाबदारी सरकारान ह्या मायनींग ओनरांचेर दिवपाक जाय. कित्याक तांची जबाबदारी, जेन्ना कोणी मायन काडला ह्या पिट्सांतल्यान, ताजी जबाबदारी हें पीठ शाश्वत दवरपाक. मंगळारा तामिळनाडू पुलिसांनी गुळयो घालून 12 जाणांक मारले. हे घटनेचे न्यायालयान दखल घेवन कारखान्याच्या विस्तारीकरणाक बंदी घाल्या. हे गजालीची देशभर दखल घेवन निशेध उक्तायला. कारखान्याच्या प्रदूषणावयल्यान जगप कठीण जालां अशें थळावे म्हणटा. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां उपकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. संगणक शिक्षणात नवे नवे बदल येत आसता, देखून विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक बुन्याद घट जावपाक जाय. ह्यान फुडें येत्ता 12वी मेरेन शिकिल्ल्या भुरग्यांक संगणक पदविकेचें गिन्यान मेळपाक जाय. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान म्हळां. गोंयभरच्या विद्यालयांनी सरकारान कंप्युटर शिक्षकाची नेमणूक केल्या.
नोकरेन कायम करपाच्या आंदोलना वेळार ते सगळे शिक्षक एकठांय आसले. उपरांत ते हेवटेन तेवटेन पावले. ह्या शिक्षकांक फुडारांत कांय प्रश्न समस्या येवंक शकता, तांकां समर्थपणान तोंड दिवपाक संगणक शिक्षकांची संघटना स्थापन केल्या. संघटनेचें उक्तावण फोंड्यां जालें. ते कार्यावळीक मंत्री उलयतालो. आमी डिप्लोमा इन कंप्युटर इंजिनियरिंग करता. इंस्टेड ऑफ that, why not we start from 9, 10, and then 11, 12, जो आम्ही डिप्लोमा म्हणून 4 वर्सां 12वी जाले बरोबर we will get diploma. Can we not do this? We can do it. From 9 we started. 9, 10, जसे आफ्टर ITI 2 वर्सांचो कोर्स कंप्युटर कोर्स असता. Many students goes, even first class student goes, नोकरी मेळटा. आणि ती करता. इंस्टेड ऑफ दॅट 9, 10 तो कोर्स आणि 11, 12 जो डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग असता तो कोर्स असता. म्हणजे ॲट 12th लेवल यू शूड गेट अ डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग. आमचो मुवमेंट आशिल्लो जो आमकां परमनंट टिचर्स म्हणून हांगा गव्हर्मेंटान एब्जॉर्ब करचे हो जो मुवमेंट आशिल्लो त्या मुवमेंटांतल्यान आमी स्ट्रायक केले, रस्त्यार येयले, गव्हर्मेंटान रिप्रेझेंटेशन्स केले आणि हे सगळे आमच्या मुवमेंटांतल्यान मुवमेंटान आमकां बाबूश मोन्सेरात जेन्ना एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तेंचो साथ मेळ्ळो, मनोहर पर्रीकराचो साथ मेळ्ळो आणि आमी परमनंट कंप्युटर टिचर्स म्हणून एब्जॉर्ब जाले गव्हर्मेंट सर्वीस. फोंड्यासावन आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कोंकणी मराठींतल्यान गजल बरोवप्यांक मार्गदर्शन करपी एक कार्यशाळा जुनाचे 9 तारखेक पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहांत आयोजीत केल्या. तशेंच मायाचे 25 तारखेक सहस्पंदन ही लेखक वाचकांक एकठांय हाडपी कार्यावळ आयोजीत केल्या. गजल आयकुपाक खूब बरी, पूण बरोवपाक ती खूब कठीण. गोंयकार कवी कोंकणी मराठींतल्यान गजल बरोवंक सोदता तांकां मार्गदर्शन करपी ही कार्यावळ विश्व कोंकणी केंद्र मेंगळूर आनी पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहांत संयुक्तपणान आयोजीत केल्या. जाल्यार 25 तारखेच्या सहस्पंदन कार्यावळीत महाबळेश्वर सैलाच्या एका इंग्लीश पुस्तकाचेर भासाभास जातली. तशेंच ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन राज्यपाल मृदुला सिन्हा करतल्यो. 25 मे 2018 दिसा इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत आमी एक द्विदल कार्यक्रम दवरला. तो जोड कार्यक्रम. त्या कार्यक्रमाचें नांवच आसा सहस्पंदन. सो कोलॅबोरेटींग टुगेदर. ह्या सहस्पंदन कार्यावळींत 2 व्हडल्यो संस्था कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान मंगळुरू आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा पणजी हांचे समन्वयन करून ही कार्यावळ आमी आंखल्या. त्याच बरोबर इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझाचो आनी एक कार्यक्रम आसा 9 जुनाक. तो आतांच दिवचो पडटा कारण गोंयच्या साहित्य क्षेत्रांत जे बरोवपी आसा कोंकणी आनी मराठी ह्या अशा 18 वयोगट ते 50 पर्यंत साहित्यिकांक ह्या कार्यशाळेंत, दॅट इज गजल लेखन कार्यशाळा, ह्या कार्यशाळेंत साहित्यीक आसतलेच पण इतरांकूय भाग घेवपाक मेळटलो जांकां गजल जो प्रकार आवडटा किंवा बरोवपाक आवडटा अशा सबंद गोंयच्या विद्यार्थी आसूं आनी 50 वयोगट आसा पर्यंत अशा साहित्यिकांक तातूंत भाग घेवंक मेळटा. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. ह्यान फुडें चोडण रायबंदर मार्गार 5 फेरीबोटी चलतल्यो. एखादी फेरी बंद पडल्यार 2 वरां भितर दुसरी फेरी हाडटले. गर्दे वेळार धक्यार पुलीस संरक्षण दवरतले. तशेंच मालान भरिल्ल्या ट्रकांचेर बंदी उरतली. सरकारान चोडणकारांक उतर दिलां. चोडणकारांनी बुधवारा अचकीत 2 वरां फेरी सेवा बंद उडयली. सकाळी 8 ते 10 वरां मेरेन चोडण रायबंदर फेरयेंतल्यान प्रवास करपी लोकांक ताटखळत रावचें पडलें. उपरांत सरकारी अधिकारी आनी थळावो आमदार प्रवीण झांटयेन लोकां वांगडा वाटाघाटी केल्यो. लोकांची मुखेल मागणी आसली 5वे फेरीची. सरकारान ती मान्य केल्या. ह्या जलमार्गावयल्यान चोडणकारूच न्हय तर दिवचल आनी सत्तरी मालांतले प्रवासीय प्रवास करता. Suddenly I came to know there's no ferry. So what do you will do now? Now I just spoke to, I don't know what can be. What problem you face now? So sometimes there's only, most of the time only 4 ferry. And so when we were going to work, we have to wait here. No, when there is a strike now, Yeah. what problem you face now? Its first thing is a heat.
We cannot stand here so long. We have to, the people have to, in advance they have to do everything. Last moment we cannot do this. Do you know what time they will open? Sorry? Do you know what time they will open the gate? No, we have no idea. आमकां सांगलें तुमकां दिता फाल्यांच्यान दिता परवाच्यान दिता पूण तेंच्यांनी आपली प्रॉमिसीस फुलफील केल्यो ना तेन्ना सामकें हितून पोट तिडकीन हे लोक येयल्ले आसा आनी जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो पूर्ण जावच्यो ना तो पर्यंत आमी कुशीक सरचे ना आमकां 5 फेरीबोटी जायो PWD मिनिस्टरान आनी R&D मिनिस्टरान आमचे कडेन मिटींग घेतिल्ली सगळे MLAजांक आपयल्ले जे रुलींग MLAज आसा तातूंत हांवें हो पॉयंट घाल्लो काल भोसलेक आमी फोन करून सांगिल्लें की बाबा ह्या फुडें एक 5 म्हणजे 5 फेरीबोट चालू जावंक जाय म्हणून आनी मेन गोश्ट रिपेर ऑफ रॅम्प आमी कालच उलयल्ले मिनिस्टरान आमकां सगळ्या PWD ऑफिसर्स आनी R&Dच्या ऑफिसराच्या फुडें सांगलें आमकां की रॅम्प आमी जॉयन करतले म्हणून चोडण्याचे बेस्ट हां जितले रिपेर करपा आसा ते सगळे रिपेर करतले आनी सगळे हे जॉयन करून हांगचे आनी रायबंद सायडीचे दोनूय रॅम्प सारके करतले इतलेच न्ही नार्वेचे आनी पिळगांवचो रॅम्प सुद्दां सारको करतले हो प्रॉब्लेम खूब टायम पासून आसा सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम म्हाका जर दिसता 5 फेरीबोट्यो जाल्योच सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे हांगा पुलीस आसपा जाय चोडणासावन आमचो खबराकार महेश गोवेकर इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा देव बरें करूं